Soltam raporos fordo, sorves poraže mondi, sogle porazus forte, devacha dograr zoduya, tacha mondiran zoduya, 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 isham naselyo borsa, sogli rashvatui zongda, ekastalen murer kortu, anod boriti vorda, devacha dograr zoduya, tacha mondiran zoduya, devacha dograr zoduya, tacha mondiran zoduya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बांबळीनो आज मुंगळार आनी मुंगळार देखून बायगेवन आंतोनीची भक्ती करूंक आमी आयल्या. ताचे मुखार आमची मागणी, आमचे आवडे, आमच्यो गरजो घालूंक आयल्या. आनी हें करता आसतना आज पवित्र सभा समोरुमता परब बायगेवंत लुकास शुभ वर्तमानकाराची तो वॉयस आनी वॉयस कसो बायगेवन पावलूचो पाटलावदार आसलो आनी बायगेवन पावलून पडे कितें सांगलें तें आपल्या मनान घडोवन आंकवार मरे लागीं विचारून ताणें ही लिखणी शुभ वर्तमानाची बरयली आनी हे भाशेन शुभ वर्तमान सगळ्याक परगट केलें. ताचें म्हणटा तिसरें शुभ वर्तमान. पयलें मार्कूचें, मागीर मातेवाचें आनी मागीर लुकास आनी मागीर जुआंव. एकूच शुभ वर्तमान आसा पूण 4 जाणांनी बरयलां. 4 शुभ वर्तमानांत शुभ वर्तमान एक पूण 4 बरयणार आहात. तांची चौगांयची लिखणी वेगवेगळी. तर आमी आज देवाक दिन वाजता बायगेवंत लुकासा पासत आनी देवाक दिन वाजता सगळे आमचे वॉयस पडे आहात. सगळ्या वॉयसां पासत आज मागुया. आमच्या गोंयांत सेंट ल्यूक्स मेडिकल गिल्ड म्हण आहा. आमचे सगळे कातोलीक वॉयस आहात ते हे सेंट ल्यूक्स मेडिकल गिल्डाच्या खाल येतात आनी थंय रावन आपलें काम चलयतात. पूण हेरूय दुसऱ्याय धर्माचे वॉयस आहात जे आमकां इलाज दितात. तांचोय उगडास करुया आनी तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी दिनवासतेंचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं, एकामेका लागीं, समुदाया लागीं, समाजा लागीं, पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. काळजांत दूख दूर तोल्यांक बोगसणेन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकलूत कोर. Somia kaklut kor. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. Krista kaklut kor.
आमचे खातीर विनोती करच्यात तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कोर Sohomia kakluko. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं Amen. Moi Devo, usorgiani shanti, taja ishta sansari. Survispora Deva, surgi charaya, surpodvida Deva, Deva Papa, ami tuka namaskar kota. Ami tuka dirvasta, tuja dor vojbova paso. Ami tuka vakanta. Moi Deva, utsorgiani shanti, taja ishta sansari. Sumya Jesu Krista, Papa Jainas Buddha, Sumya Deva, Deva Chisheli, Tu Sansarache, Papkata, Amchi, Kaklut, Kaklutko, Tu Papa Jausra, Oslan, Amche Magne, I could give. Moi Deva, utsorgiani shanti, taja ishta sansari. Ida povinatya sangati, Deva Bapa ci moi be Jesu Krista. Eklos tu povi, eklos tu ishmor, eklos tu pormeshmor. Moi Deva, utsorgiani shanti, taja ishta sansari. प्रार्थुया बायगोंत आंतोनीचे विनोणेन आनी बायगोंत लुकासाचे विनोणेन आमची इंतेवसां एवडार देवा मुखार घालुया हे मीस आमी भेटयतां मेल्कियादीस कारवायलो हाचे इंतेसान बायगोंत आंतोनीचे आनी बायगोंत लुकासाचे मजतीन देवान ताचेर भरपूर आपली विंचदोली आशिर्वचनां घालो म्हूण मागुया देवा आमच्या बापा अपुर्बायेन तूं दुर्बळ्यांचो मोग करताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक बायगोंत लुकासाक तुवें विंचलोय ही बरी खबर घेवन आमी सगलीं तुजीं दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवांची व्हडवीक गायता एका मनान आनी एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमचे भोंवतणच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen.
बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून तेसुलोनियेक गेलो. क्रेसेन्स गालासियेक गेला आनी तीत दालमासियेक. एकलोच ल्यूक म्हजे सोशी आसा. मार्कूक तुजे बरोबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरान भोव आदाराचो. तिकुसाक हांवें एफासाक धाडला. त्रोआसान कार्पुसा कडेन पांगरुचें दवरून आयलां. तें येता आसतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोरमपत्रां. आलेक्सांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कोत्तुबा पोरमोणे देव ताका फारीक कोत्तलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवाल्लो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. म्हणुया, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगल्या मनशांक तुजी वत्ती कोतुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कोळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्या. हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोया. स्वाम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर
दोगांक आपणा फुडें पाठयले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय दवरात. बोगशें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोरांघोरी भोंव नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बोरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामडीनो, हो ऑक्टोबराचो म्हयनो मिसावांचो म्हयनो. आख्ख्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी मिसावां पासत मागता, मिसावां पासत सॅक्रिफीस कोत्ता आनी मिसावां पासत आमची देणगी आमी पाठयता. आमच्या गोंयांत तावन जायते दुडू आख्ख्या भारतांत गोंय पयलें येता मिसावांचे दुडू घालूंक. आनीक हे भाशेन मिसावांच्या वावराक आमी तेंको दिता. कालूच हांगासरली एकली ओस्तोरी रिटायर्ड टिचर ती. आमी मिसाक सांगलें आमचें गोंय पयलें येता, इतले दुडू आमी धाडटा. ती 1 लाखाची चॅक घेवन आयली. हे दुडू मिसावांक, तुका जाय तें बरोय मिसावांक पॉन्टिफिकल मिशन सोसायटी हाका वेतात ते. आनी हांव खुशाल जालो. ती म्हणटा आपलें दान मिसावां पासत. मोगाळ बामडीनो, बायग्योंत लुकासाची परब ऑक्टोबरांत पडटा आनी हेवूय देवाचें देणें आमकां, कित्याक बायग्योंत लुकासाक मिसावांची व्हडली उमेद आसा आनी व्हडलो हुस्को आहा. आयचें शुभ वर्तमान जें तुमकां परगट जालां 10व्या स्वरांतलें, जंय लुकास बरयता की जेजून 72 जाणांक पाठयले. आदल्या कोरारान 72 जाण खेरीत आसले. तेंच मनान धरून लुकास 72 जाणांक पाठयता. आनी ते कोण? आमी म्हणटा ले पर्सन्स, गृहस्थी लोक. कित्याक जेजू बराबर आसले 12 जाण आनी एरशीस. 12 जाणांक तो पाठयता. तें लुकासाच्या 9व्या स्वरान दिल्लें आसा. जेजून 12 जाणांक पाठयले. आतां हांगा आसा जेजून 72 जाणांक पाठयले. म्हणजे 12 जाण आपोस जाले, 72 जाण शिश्य जाले. आमी ताका म्हणटा ले पर्सन्स, तांकांय पाठयले. म्हणजे जेजूचें मिसांव सगल्याक पावंक जेजू तांकां अनुभव दिता. आपोस्लांकूच न्हय, 12 जाणांकूच न्हय, पूण हेराय लोकांक आपयता मिस्योनार जावंक. सगल्यांनी मिस्योनार जावंक हें आपोवणें लुकास घालता. कित्याक लुकास कोण? लुकास अनभावार्थी आसलो, ग्रेक लोकांचो तो, पूण वयज आसलो. जेन्ना बायग्योन पावलो प्रवचन कोत्तालो, लुकासान आयकलें आनी लुकासान आपलें मन बदल्लें आनी
पावलूक सांगलें हांव तुजे बराबर येता, म्हाका उमेद हांव वयस करो पूण तुजे बराबर येता आनी हांवूय शुभ वर्तमानाक आदार दिता पुरगोटूक. आनी देखूनच बायगेवन पावलू आयची पयली चीट बरयता ती सगळे म्हाका सांडून गेले, एकलोच उरला तो लूक अशें म्हणटा. एकलोच लूक म्हजे सरचें आहा, हेर सगळे गेले. म्हणजे लुकासान सगळें जें कितें बायगेवन पावलू पुरगोडटालो तें आयकलां आनी हांव सुरवातेक सांगतलो ते भाशेन. आनी म्हणटात बरयणार लुकासान आंकवार मरे लागीं पोरशीं विचारलें. ते पासत फकत लुकासूच जेजूच्या भुरग्यापणा वयली आख्खी कथा दिता, हेर शुभ वर्तमानकार दिनात. मातेव दिता फकत ते एक रायांची खबर सांगून, पूण लुकास आख्खें जेजूचें भुरगेपण 12 वर्सां जावं पासून दिता. कित्याक सांगतात की लुकासान आंकवार मरे कडेन माहिती घेतली आनी पावलू कितें शिकयतालो आनी आंकवार मेरेन कितें तें घालें. ताचे भायर पयलें शुभ वर्तमान बरोवपी मार्कुस आनी मागीर मातेव म्हणटात मार्कुसून बरयलें तेंय ताचे कडेन आसलें आनी मातेवानूय बरयलें तेंय आसलें. आपणें कितें आयकलां तें आनी आंकवार मेरेन कितें सांगलां तें सगळें एक करून लुकाचें शुभ वर्तमान केरीत शुभ वर्तमान. आनी तें कोणा पासत बरयलां? ओन बावार्थ्यां पासत बरयलां. तें कोणा पासत? गोरिबां पासत बरयलां. तें कोणा पासत? भायर आयलोल्या मनशां पासत बरयलां. आनी तातूंत बायगोंत लुकास बोगसणें घालता. जायतें बोगसणें जेजू बोगसणें दिवंक आयला आनी तोय वयस कसो सांगता. म्हणजे वयसा तूं तुका बरो कर अशें म्हणटलीं, पूण वयस कसो जायत्यो पेकोवण्यो तो बरयता. ताचे भायर लुकासाचें शुभ वर्तमान मागण्यांचेर दवरलेलें आहा. पोत्तून लुकास दाखयता जेजू मागणें करूंक वेता. आनी शेवटाक लुकासाच्या शुभ वर्तमानाची एक केरीतपण म्हळ्यार पवित्र आत्म्यांक समर्पिल्लें शुभ वर्तमान. पवित्र आत्म्यांक केरीत ओड तो दिता. आनी शुभ वर्तमानांच न्हय तें एक बरयलां आनी दोर्नुतांचो आख्खो इतिहास ताणें बरयला. बायगेवन पावलू कितें उलयता, बायगेवन पावलोचीं प्रवचनां, ताचीं उपशमां ताणें बरयल्यात. आनी सगळें जें बरयलां तें पवित्र आत्म्यांक घालून बरयलां. आनी ते पासत ताचें शुभ वर्तमान केरीत आनी सोंपें वाचूंक सगल्यांक समजता ते भाशेन. जावन आसात थोडे सगूण बायगेवंत लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतले. पूण आयच्या दिसाक जें शुभ वर्तमान आमकां पुरगोड जालां, 72 जाणांक धाडटा तो पयलीं कितें म्हणटा तो? पीक तोर खूब आनी ते पासत वावराडी थोडे. पिकेच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. पयलें सुरू कोत्ता मागण्यांत, मागून सुरू कोत्ता. हें पयलें मागणें तांचें. ह्या 72 जाणांक म्हणटा तुमी मागणें करात. कित्याक येदें व्हडलें मिसांव आहा पूण वावराडी थोडे आहात. हे मिसांवांक वावराडी जाय. ते पासत तुमकांय हांव आकारणी दितां. पयलें मागात. मागणें गरजेचें. पवित्र सभेंत आपोवणी उणें जायत गेल्यात. आपोवणी सारकी उण्या जातात आनी याज्ञीक नात. जरूय आमचे गोंयचे पवित्र सभेंत याज्ञीक उणें जावंक नात. कित्याक त्या काळार जायतीं वर्सां फाटीं सुमार 25 वर्सां दियोसिसीचे पाद्री जाताले. आतांय बी तितलेच जातात. कित्याक आदीं धर्मीक पाद्री तितले नासले. आतां धर्मीक पाद्री कितलींच कॉंग्रिगेशन आयल्यांत आमच्या गोंयांत. हांगा 2 जाण, हांगा थंय 5 जाण, हांगा 10 जाण, आमचे 10 जाण म्हळ्यार 25 मायज जातात. आमच्या गोंयांत आपुणी उणें जाल्यात अशें म्हणूंक जायना. आजून आहा जंय आतां भुरगीं 1 वा 2 तोरी आसतना आपुणी वाडल्यात. हें देवाचें देणें. कित्याक आमचो लोक मागता आपोवण्या पासत. जेजू पोत्तून उगडास कोता मागात वावराडी धाडूंक. हें पयलें. दुसरें तो म्हणटा तुमकां लांगडे कशे मेंढरे कशे धाडटा लांगड्या मदें. म्हणजे काळजीदार जायात. काळजीदार जावंक मागात. हेंवूय गरजेचें. कित्याक मेंढरो लांगड्या मदें धाडलो जाल्यार मेंढरो भियेता, लांगडो काबार कोत्तलो.
पूण हांव तोरी आसतना धाडटां हे म्हजे मिसांव फुडें व्हरूंक पूण काळजी घेयात चॅलेंज मिशनरी चॅलेंज ही चॅलेंज आमकां भारतांत ओदीक आहा आमच्यो इगोर्जो मोडटात आमच्या मिशनरांक नाच कोत्तात आमच्या मिशनराचेर बोगलांडां घालतात आख्ख्या भारतांत तेंच जालां आनी जातालें जालां आनी जातलें म्हणजे काळजीदार मिशनार आमकां जाय भारतांतूच हाका लागून मागणें करूंक आपयता बायगोन लुकास जेजूच्या मनांत घालता तिसरे सुवातेर जेजू तांकां म्हणटा बोगशें वो बुती वो आंगावलीं घेवं नाकात देवाचेर पातयेवन वसात ही ती देव सासाय मागणें कोर देव सासाय मेळोंक प्रे फॉर providence. God's providence will accompany you. देवाची सासाय तुम्ही मागल्या बगोर तुमकां येवची ना देवाचेर पातयेवन वचात मिशनराचें काम देवाचेर पातयेवन केल्लें काम मिशनार कितलोय हुशार आसूं मिशनार कितलोय काळजीदार आसूं कितलोय बोडवंत आसूं देवाचेर तो पातयेना जाल्यार मिसांव फुडें वचना बायगोंत आसिजीचो फ्रांसीस तुमकां सांगलोलें हांवें गेल्ले पावट ताची परब मुंगडाराकूच पडलोली तो पयलो बायगेवन मिंगेलाचें व्हडलें चित्र दवरतालो ते सुवातेर आनी तुयंतान आपलें मिसांव सुरू कोत्तालो मागून बायगेवन मिंगेलाक तूं हो तो दूत जो झुजता हांव तुजे कडेन मागतां हें म्हजें मिसांव फोडवंत कोर आनी बायगेवन मिंगेल ताचें मिसांव फोडवंत कोत्तालो हें तें गरजेचें देवाचेर पातयेवन वचूंक सांतां भक्तांची एके भाशेन आदार मागूंक चवथे सुवातेर जेजू तांकां म्हणटा तुमी घरांत वचात तेन्ना शांती दियात आनी कुशालकाय दियात हें शांतीचें देणें कुशालकायेचें देणें मागात हें कसलें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें सगळें हांगा बरयल्लें ना पूण I am reading in between the lines of the gospel. That is my way of interpreting the gospel and doing the exegesis of the gospel. ही म्हजी पद्दत कित्याक शांती पवित्र आत्म्या कडसून येता कुशालकाय पवित्र आत्म्या कडसून येता मागात शांतीचे मनीस जावं कुशालकायेचे मनीस हें देणें पवित्र आत्मो दिता पवित्र आत्म्या कडेन मागात शांतीचे मनीस आनी कुशालकायेचे मनीस जावं मागीर पांचवे सुवातेर जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी वायटकारांक बरीं करात वायटकारांक बरें करूंकूय हें देणें पेकोवणेचें देणें मागात लोकांक पेकोवणेची गरज आहा जायतीं मनशां गायाळ जाल्लीं आहात ओतम्याचे गावे सोयराणांचे गावे इमोशनल वुंड्स फिजिकल वुंड्स पेन सायकोलॉजिकल वुंड्स ऑल्सो भितरल्यान गायाळ जाले तांकां तांचे पासत मागात तुमी तरी तांचे पासत मागुनात तुमची पेकोवणी दुसऱ्यांक पावची ना पेकोवणीचें देणें मागात आनी सूर शेवटी तो म्हणटा देवाचें राज पुरगुटपाचें देणें मागात हे मागणें देवाचें राज आमचें न्हय पवित्र सभा धाकटुली पूण देवाचें राज व्हडलें आमकां दिसता पवित्र सभा म्हळ्यार देवाचें राज ना पवित्र सभा धाकटुली इल्लीशी पूण देवाचें राज विशाळ व्हडलें आनी ते पासत ही पोरगोटणी फकत पवित्र सभेच्याच वांगड्यांक न्हय ही पोरगोटणी शुभ वर्तमानाची सगळ्यांक जरूय आमकां म्हणटात आमी कन्वर्शन करतात म्हूण कातोल किगोर सभा कन्वर्शन तितली करिना पूण ही बरी खबर देवाच्या राजाची परगोडटा तांकां जाय तांकां येवं दी आनी हें कित्याक म्हणटा हांव कित्याक आमी तर देवाचें राज परगोटलें ती मनशां कसलीं जावं तांकां तर देव मेळ्ळो पुरो आमची भावार्थाची परगोटणी सोंपली म्हणजे बरें केलें आमी ती आपल्या धर्मांत गोडी रावं मादर तेरेसा म्हणटाली भारतांत तिका जायते फावट विचारताले तूं कन्वर्शन कोत्ता ती म्हणटा ना हांव कन्वर्शन करिना हांव आदार दितां त्या धर्माच्या मनशांक त्या धर्माच्या तत्वां प्रमाणे जिवंक
I want a Hindu to be a better Hindu. I want a Muslim to be a better Muslim. They remain in their faith, they become better person. This is my preaching. हें हांव पुरगोट कोत्ता. हें देवाचें राज. असलें देवाचें राज हांव पुरगोट्टा. म्हणजे पवित्र सभेंत लोकांक आपोवपाक न्हय. हांव बरो वावर कोत्ता, तो वावर पळोवन तीं तरी पवित्र सभेंत येतात, तें देवाचें काम, म्हजें काम न्हय तें. देव म्हाका वापरता अशें करूंक ती व्हडली मिशनार कशी जाली ह्या मनान. आनी ते पासत आमी तो तत्वां पुरगोट्टा. हे तत्वां उदेशी देवाचें राज पुरगोट्टा. हेंच तें बायगोंत लुकास आज आमकां सांगता, मागण्यांत भितर सर. वस्तू आज सांगता मागण्या उदेशी करूंक. आमी सगलें कोत्ता, पूण मागण्यांक आमी निमाणी सुवात दिता. गेल्या आयताराक हेंच आसतलें शुभ वर्तमान. तुमी थांबून आसतना मागणें करात. तुमचो देव तुमचें आयकतलो आनी मागता तें दितलो. थांबून आसतना बायगोंत लुकासूच हांगाय बायगोंत लुकासाचें शुभ वर्तमान मागण्यांचेर. सगल्या वेळार सगळे सुवातेर धाकटुली वस्त लागून आमी कोत्ता. मागणें केले बगोर ती वस्त आमी करूंक फुडें सरचें न्हय. कसलीय वस्त जावं, कसलीय वस्त धाकटुलें मागणें करून सुरू कर. पळय मागीर ताचो परिणाम पळय. कितली ती वस्त बरी जाता ती. कित्याक मागण्यांतल्यान आमी देवाक एके भाशेन देवा मुखार घालता आनी ताची विनवंती घालता. आनी जितले फावटी आमी मागणें कोता पवित्र आत्म्याचें बोड आहा. हे पासत लुकासाचें शुभ वर्तमान, पवित्र आत्म्याचें शुभ वर्तमान आनी मागण्यांचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबळेंदो, आयच्या दिसाक जेन्ना बायगोंत आंतोनीक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या तेन्ना, बायगोंत लुकासाकूय मान दिता तेन्ना, बायगोंत आंतोन खोल मागण्यांचो मनीस जालो. जायतो वेळ तो मागण्यांत सारतालो आनी देखूनच ताचें जिवीत दुसरे भाशेचें आसलें. आनी ताच्या मागण्या उदेशी तो इतली चमत्कारां, इतल्यो मिलाग्री आनी चोऱ्यां करूंक पावलो. कित्याक मागण्यांतल्यान तो देवाचे संबंदांत येतालो. आमी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. घोव बायलान एकामेका पासत मागचें. घोव बायलान भुरग्यां पासत मागचें. भुरग्यान आवय बापाय पासत मागचें. सगल्यांनी एकठांय जावन फामिलीच्या वांगड्या पासत मागचें. तुमच्या शिकपा पासत मागचें. तुमच्या वावरा पासत मागचें. तुमच्या दुस्माना पासत मागचें. तुमकां कितेंय करूंक मिसांच्या वावरांत कितेंय करूंक दिसता, मिसां पासत मागचें. हे भाशेन मागणें वस्तू आमकां दिता मागण्यांतल्यान करूंक. तेच भाशेन सोच न्हय, दुपेट वस्तू मागण्यांतल्यान करूंक आमकां कुरपानी बोड मागता आसतना तोच जेजू आल्तारार येतलो. तो आमच्या काळजान येतलो. लुकास ताका दाखयता मागण्यांचो मनीस. ताका आमच्या काळजान घेवन आमी मागण्यांची मनशां जावंक आमकां कुरपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. भाव भयणीनो, आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो हे वेळार बायगोंत आंतोनीची आनी बायगोंत लुकासाची विणवणेन देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मागण्यांक आपल्या जिविताचे हातयार करून बापा सवें आपलो संबंद तीर करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचें बरेपण चिंतून निस्वार्थीपणान ते वावरूंक पवित्र आत्म्याची घोटाय तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज बागीवंत लुकासाचे परबे समयार विश्व वैजांचो दीस मनयतात. तर सगळ्या वैजांक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी तांची सेवा पिडेवंतां सवें अदीक मोगाची कर म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे
आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचें इतेसांव भेटयतल्या मेल्कियादीश कारवाल्यो आका भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन शुभम आशिर्वाद फावो जावं बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक दीस आनी रात मागणें कोत्तली मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानाटोळ्याचे वेळार आमी गान घेवया. C23 पेज 38 C23. Hello, le picoști va vrea. Dalta baba aici disa. Amcia tata nosti rupa. Amcia tata nosti rupa. Cadlo loros măincea fola. Amche calcin soria rupa. Amche calcin soria rupa. Osmal dunia vardanacu. Aure tai tu bitoi lolo. Yesai sodan suka bete. Orbi Osmal dunia vardanacu. Aure tai tu bitoi lolo. Yesai sodas tu kapete. Orbi lole tu chirosne. भयणीनो आनी बाबांनो आमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव कोनवाळ्या बापा, गोर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी आतां भेटयता. पातोक करून तुजें गोर सांडून वेताव तेदना बेगीनच तुजे वेंगेन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक बायगोंत लुकासाचे विनवणेन तुजी कृपा आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर्व काडी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवड्या तुजो हीण तूं कदींच सांडिनाय, पूण बाग्योन धर्मृतां उदेशी निरोंतरीन तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां नेमल्याय आनी तुज्या इंड्याचे गवळी तुवें तांकां केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दोळबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता.
बाप्पा करोच तूं पवीत तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porgotuya Jakursa ani ponoshi bon pona orvitu venamka surili somya Sonsarasha sarvondana ahamchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांची हांगासर वेदी भोंवतणी आयच्या दिसा जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुता बागेवंत लुकास शुभ वर्तमानकार बागेवंत आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बागेवंत जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं हात जोडून धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां टालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेश्वरा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्तरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासण्याच्या सासण्या. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone who does not belong to our faith or who belongs to any other sect or any other religion or to no religion at all, please do not enter the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. आमच्या काळजांची वेदना आमी गायन घेवया. D1 पेज 47 D1.
उबी रावया, प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या बागीवंत वैजा लुकासाच्या परबे दिसाक जेजूची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान. जावं ती आमकां कुडी ओतम्यांच्या पिडांक अमोर जिविताचें वखद. ह्याच खाणा पिण्या उदेशी जिवन जेजूक गोवाय दिवचे खातीर पवित्र आत्म्यान भरलोले जावं आमचे क्रिस्ती जोमे. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 30,04,790 रुपये. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिनवासता आनी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर, तुमच्या सगळ्या गोरच्यांचेर देवान आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागीवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागीवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका बागीवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बागीवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी म्हज्यो कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें माग. अदी करून तूं कितें हांगा मागूंक आयलाय त्यो तुज्यो गरजो बागीवंत आंतोनीचे मुखार घाल. ओरचोऱ्यांच्या बागीवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनंती कर. आमेन.
शेवट आमी गायन घेवया यू 25 पेज 243 यू 25